दिव्यानी तामसे एलायस नीलम हळेकर। हांव गोवा युनियन ऑफ अंगणवाडी वर्कर्स ह्या संघटनेचे अध्यक्ष। आयज आमकां 7 जाणांक टर्मिनेट केल्ली। आमी जी युनियनाची ऑफिस बेरर्स आसा ते आमी 26 तारखेच्यान स्ट्रायकाक मेच्या 26 तारखेच्यान स्ट्रायकाक बसलेली। आयज आमकां 22 दीस जाल्ले आसा। आमी डे नायट हांगासर बसून आसा। पण 5 दीस पयलीं आमचे जे चीफ सेक्रेटरी आसा ते हांगासर येवन आमकां मेळून गेल्ले आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की तुमी 14 तारखे उपरांत आपल्याक येवन मेळा आनी तुमकां आपूण जे कितें हेल्प करूं शकता ते आपूण करता। सो आमी काल वचून तांकां मेळून आयलीं जाल्यार तेंच्यांनी आमकां डायरेक्ट ब्लेम केलो की तुमकां काँग्रेस पार्टी स्पॉन्सर करता। मागीर तुमी हांगासर जर बसतली 2 दीस दिता तुमकां, तुमी जर हांगासर बसता जाल्यार तुमचे आपूण कांयच इशू फुडें व्हरचो ना आनी डायरेक्ट पुलिसांक सांगतलो की तुमकां अरेस्ट करा। सो आमी आयच्यान हांगासर हंगर स्ट्रायकाक फूल हंगर स्ट्रायकाक सगळ्यांनी बसपाचें ठरयलां। जे फुडले कितें आमचे सेक्रेटरीन इश्यूज सांगल्या ते आमचे वायस प्रेसिडेंट आनी जनरल सेक्रेटरी तुमकां एक्सप्लेन करतले। आमकां तेंच्यांनी सांगलें न्ही तुमी 2 दिसान हांगा उठा म्हणून, मागीर आपूण पळयता आमी सांगलें कितें आमी उठ्ठा पूण आमकां ऑर्डर आमची रिवोक ऑर्डर दिया म्हणून। ते सांगता आमी ऑर्डर दिवंक शकना म्हणून। ऑर्डर दिवंक शकना जाल्यार आमी उठोन करतलीं कितें हांगा, नाजाल्यार तुमकां भितर घालतले घाला म्हटलें आमी। कितें नाईक जनरल सेक्रेटरी। हांव गोंयच्या जनतेक सांगपाक सोदतां न्याय मागप ह्यो आमचो चुकीचो गुन्हो आसा। कारण आमी आतां जी आमकां टर्मिनेट केल्ली वर्करां आसा न्ही आमी न्याय मागपाक लागून हांगासर येयलेलीं आसा। आतां फक्त ही आमची स्वताची आजादी न्ही ती आमच्या कडल्यान कोणूच काडून घेवपाक शकना। ही आजादी मेळपा लागून आमकां न्याय मेळपा लागून आमी हांगा सगळीं येयलेलीं आसा। आनी आतां आमकां हे ऑर्डर अशी दिल्या की तुमी हांगा उरचीं म्हणून। आज एकूण 22 दीस जाले डे नायट आमी हांगा बसतात। सरकाराक मातूय पडोवन गेल्ले ना। बायलांची उदरगत म्हणटा आनी बायलां बद्दल नारे लायता आनी व्हडले व्हडले जे भाशणां दिता सगळीं जाण दिता, सरकारूय दिता, पब्लीक लोकूय दिता, पूण ती मात्र चिंतपाक जाय न्ही बायलां हांगासर 22 दीस डे नायट हांगा आपलें आपूण सुरक्षण करून हांगा बसलेलीं आसा। मात तरी सरकारान हेजेर चिंतपाक जाय न्ही। आतां आमी म्हाका सांग सरकार कडेन न्याय मागपा लागून हांगा येयल्लीं आसा नाल्यार कोणा कडेन मागप? तो सरकारान दाखोवन तरी दिवपाक जाय न्ही। आपले हक्क लागून कोणाच्या दारार वचून बसपाची? आझाद मैदानार बसपाक जाय आजादी ना आमकां जाल्यार आमी खंय वचपाची? आतां तूं सांगता की तुमी उठात म्हणून। आयज आमी उठलीं जाल्यार आमकां न्याय कोण दितलो? ह्या आझाद मैदान आजादी लागूनच बसप न्ही। सरकाराक दिसता आमकां उठोवपाक जाय, सरकारान आमकां हें करपाक जाय, न्याय दिवपाक जाय न्ही, तरच आमी उठतलीं न्ही। आनी ह्योय जर आमच्या कडेन हक्क तो काडून घेवपाक शकता जाल्यार आमी कोणा कडेन वचपाची? ते सरकारान आमकां स्वता तेणी दाखोवन दिवचें आनी मागीर आमकां हांगच्यान उठोवची। इतलें हांव सरकारा कडेन मागतां। आनी आमकां 24 वर्सां म्हाका स्वता 24 वर्सां जॉबाक जाली आनी आतां आमी ज्या मनशा कडेन गेल्ली सेक्रेटरी कडेन तो आमकां सांगता की तुमकां फ्रेश घेतली म्हणून। आतां 24 वर्सां आमी जॉब करून आमचो कितें फायदो जर फ्रेश घेतली जाल्यार? आनी तो म्हणटा की तुमकां काँग्रेसीक तुमी सपोर्ट केलो म्हणून। आरे त्या टायमार सगळ्यो पार्टी येयल्यो, आमी कितें बीजेपीच्या अगेन्स्ट इलेक्शनाक उबी रावंक नाशिल्लीं। आमी जर इलेक्शनाक उबी रावली जाल्यार आमच्या कडल्यान ह्यो हक्क घेवपाक शकता न्ही। आमी खाली फक्त ते आमची डिमांड घेवन गेल्ली आनी तेतून 1,500 लोक आशिल्लो आनी ते 1,500 लोकां भितर आमीय आशिल्लीं। आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी तो विडियोज पळोवचे कित्याक त्या विडियोज न्हू आमच्या पेक्षा जास्त आमची दुसरी वर्करां तेंच्यांनी स्लोगन दिल्ले। पण तेंकां सगळ्यांक सोडलें आनी आमकां सरकारान 7 जाणांक टार्गेट कित्याक केली? हेजेरय सरकारान विचार करचो असो म्हाका दिसता। ना ना ही आमची आजादी, ही आमच्या कडल्यान कोणूच काडून घेवपाक शकना। जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत आमी हांगाच्यान हालचीच ना। कारण आमी कोणाचो फोन करूना की कोणाची चोरून खावना। आमी हांगा फक्त आमच्या हक्काची लढाई लडपाक येयल्या आनी ही लढाई आमच्या कडल्यान कोणूच काडून घेवपाक शकना। आनी आमच्या जो पर्यंत आमी हांगा आसा एकवटान तो पर्यंत आमी कशी उठची ना। आमकां जर उठोवपाक जाय जाल्यार सरकारान हेजेर विचार करचो पडटलो आनी आमकां जॉयनींग दिवची पडटली, तरच आमी हांगच्यान उठतलीं। आतां अशें जाल्लें आसा तेजी सर्वीस 24 वर्सां। आतां ते म्हणटा 6 म्हयने तुमकां टेम्पररी घेता, तुमचो बिहेवियर पळयता आनी आपूण कितें फुडलो डिसिजन घेतलो म्हणजे तुमकां दवरपाची काय ना ती डिसिजन आपूण घेतलो म्हणटा। 24 वर्सां सर्वीस करून आमच्या सर्विसीक लागून आमकां काडूंक ना न्ही, आमकां काडल्या फक्त स्ट्रायक केल्लो म्हणून।
आमच्या सर्विसीचेर फॉल्ट मेळून आमकां काडूंक ना. आमच्या जर सर्विसीचेर फॉल्ट मेळून काडलेली जाल्यार आमी हांगासर बसची नासली. हांगासर आमची फॉल्ट नासतना आमकां हांगासर टर्मिनेट केल्या म्हणून आमी हांगासर बसल्या जाल्यार आमकां चीफ सेक्रेटरी सांगता 6 म्हयने आपूण तुमकां टेम्पररी अपॉयंटमेंट दिता, तुमचो बिहेवियर पळयता, जर तुमी सारकी बिहेव करता जाल्यार तुमकां दवरता नाल्यार परत काडटलो. हे उलोवप कितें गव्हर्मेंटाचें तेंच आमकां कळना. आनी डायरेक्टली सांगता आमकां तुमकां स्पॉन्सर करता. आपणें पळयलां तुमकां स्पॉन्सर करता. कोण आमकां स्पॉन्सर करता? आजून पर्यंत आमी हांगासर बसला आमकां एक उदकाची बॉटल खंयच्यान पावना ना, आमकां जेवण पावना ना, कांयच पावना. कोणूच आमकां कांयच स्पॉन्सर करना. आमी आजून पर्यंत आमच्या पॉकेटांतले पयशे खर्च करून हांगासर बसल्या. मॅडम तुमच्या सपोर्टान ते बाकीचे जे हजार असले ते कित्याक येयना तुमच्या सपोर्टान? ते येयना म्हटल्यार तांकां डायरेक्ट तेंच्यांनी नोट काडला, जर तुमच्या भितरलो कोणूच एक तांकां सपोर्ट करपाक वचशात जाल्यार तुमकां हें करतले आमी. नोटाचेर तेणी मेन्शन केलां आमच्या डायरेक्टरान की तुमकां आपूण टर्मिनेट करतले, तुमचेर FIR लॉन्च करतले आनी तुमकां हें करतले म्हणून सोमती तुमचे पोस्ट फील करतले म्हणून. नोटाची कॉपी डायरेक्टरान नोट काडला सगळ्या वर्करांक. दिपाली नायक. तुमच्याकडे कॉपी बी आहा तशी? हय कॉपी आसा. आज तुम्ही हंगर स्ट्रायक न्ही? आयच्यान आमी फूल हंगर स्ट्रायकार बसता. काफी 7:30 कोणाक दिवची पडटा? तांकां कित्याक सांगपाक जाय? तांकां सांगपाचें अशें आतां तुमकां आपयलां न्ही, तुमच्या माध्यमांतल्यान कोणाक कळपाक जाय तांकां कळटलें. आतां आमी कितें सांगू हितून कोणाचो आतां आमकां कांयच कळना. कित्याक आमी मेन म्हटल्यार कोणाच्या अगेन्स्ट आमी कांय करूंकूच नाशिल्लें अशें आमकां दिसता. आमी हितून पॉलिटिकली कोणाकूच इनवॉल्व करूं नाशिल्लो. लास्ट इलेक्शनाच्या टायमार कोण ना कोण येतात न्ही सपोर्टाक, तशें एक्चुली तशें जाल्लें. पण आमी पर्सनली खंयच्याच पार्टीक सपोर्ट करूंक ना. पूण तरी हें सगळें जालां. आनी मेन म्हटल्यार आमच्या जी 7 जाणां टर्मिनेट केला थंय सगळे कडेन 5 कडेन BJPचे कॅन्डिडेट येयल्या, 2 कडेन दुसरे आसा आनी खंयच काँग्रेस. आनी सपोज जर आमी सपोर्ट केला म्हणटा आनी आमी कसो तरी सपोर्ट केला तो प्रूव करून दाखोवचो. कारण आमी हांगासर खंयच हें करूंक ना. ना आमी कॅम्पेनिंगाक पळोवंक ना, कांय ना, फक्त स्ट्रायक केल्लो ना आमी. आनी अशी कॅम्पेनिंगाक भोंवल्ल्या वर्करांच्यो आमच्या कडेन विडियोज आसा. कितलीशीं फोटोज आसा जी ओपनली भोंवल्या. न्यू आमच्या हेजी आसा तितून ओल्ड युनियनाची पयलींची ती वर्कर आसा ती ओपनली भोंवताली. आनी आमी केन्ना कोणाच्या कॅम्पेनिंगाक पांय सुद्दां भायर दवरलो ना. आनी आमकां ज्या मनशांनी कोणाक कॅम्पेनिंगाक सपोर्टूच करूंक ना तांकां आमकां 7 जाणांक काडले. आनी कॅम्पेनिंगाक